ಎತ್ತು ಏರಿಗಿಳಿಯಿತು ಕೋಣ ನೀರಿಗಿಳಿಯಿತು. आणि हो राग भायर काडूंक कितें करतात ते जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कन्नड भाशेंत एक सांगणी आसा. ಎತ್ತು ಏರಿಗಿಳಿಯಿತು ಕೋಣ ನೀರಿಗಿಳಿಯಿತು. ಎತ್ತು ಏರಿಗಿಳಿಯಿತು ಕೋಣ ನೀರಿಗಿಳಿಯಿತು म्हळ्यार एकाच जुवाक पाडो आनी रेडो बांदल्यार पाडो तडीर ओडल्यार रेडो उदकाक ओडता खंय. आनी जर तर ह्या पाड्या आनी रेड्या मदें एकवट ना तर त्या रैताक आपली दिसपडटी कामां करूंक कश्ट उगाद्यांत कितें काम आसा त्या रैताक ताची कामां करूंक साध्य जावचें ना. मोगाचेनो खंयचेय संघ संस्थे आमी घेतल्यार जावंक पुरो आमच्या भोंवतणी जायते संघ संस्थे आमकां पळोवंक मेळटात. जावंक पुरो वैयक्तीक आर्थीक राजकीय वा सामाजीक खंयचेय संघ संस्थे आनी ह्या संघ संस्थांनी आसचे ते मुखेली तांचे मदें एकवट ना तर तो संघ संस्थो मुखारसून व्हरूंक कश्ट. त्या संघ संस्थांनी चटवटिकी वा कामां जावंक मस्तू कश्ट जातात. एकलो एक सांगल्यार आनी एकलो आनी काम करता आनी हाका सारको निर्दिश्ट बळिश्ट जावन एक दाखलो दिवचो तर राजकीय पक्ष आमी घेवयेत. आधुनीक आतांच्या दिसांनी आमी पळयता एकलो मुखेली राजकीय पक्षांत आसल्यार ताचे थोडे फावटी सोडदोड आसता, थोडे फावटी इतर मुखेल्यांतय राग वा इतर संगत्यो आसतात. आनी हो राग भायर काडूंक कितें करतात ते तांचे थंय एकवट आसना. एका पक्षांतून आनी एक पक्षाक माणको उडले बरी ती उडतात आनी तांचो तो क्रोध राग कितें आसा तो भायर घालतात. आनी अशें आमच्या जिवितांत जर तर एकवट ना तर आमच्या जिवितांत कामां करूंक ही कश्ट. मोगाचेनो आयचीं दोनी वाचपां आमी आयकलीं आनी आयचीं दोनी वाचपां आमकां आमी सगळीं पवित्र सभेच्या एकवटांत जिवंक आमकां उलो दितात. आयचो वांचेल आमी आयकलो जेजू आयच्या वांचेलांत म्हजे पासत आनी तुमचे पासत मागता आपल्या बापा लागीं आनी आपल्या बापा लागीं तो मागणें करता आमा समेस्तां पासत. कितें म्हूण मागणें करता, कोणा पासत तो मागणें करता आनी ताचें मागणें जावन आसा एकच आनी तें मागणें जावन आसा एकवटाचें. आपल्या बापा लागीं तो उलयता आसतना आपल्या बापाक तो उलो मारता आसतना तो म्हणटा बापा कशें हांव तुजे थंय एक जालां तशें कशें तूं म्हजे थंय कशें हांव तुजे थंय एक आसा तशें तुंय म्हजे सोवें आसाय. पळया मोगाचेनो बापाचो आनी पुताचो तो संबंद एकवटाचो तो संबंद आमकां पळोवंक मेळटा. अशें म्हणून अशें म्हणटा आसतना आमी पवित्र आत्म्याक सांडूंक जायना. पवित्र आत्म्याक बापा आनी पुतांतावन आमी पयस दवरूंक जायना. कित्याक जंय बाप आसा जंय पूत आसा थंय पवित्र आत्मोय आसा आनी ती तेगाय एकच जावन आसा. आनी मुखार सून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तेच बरी ती आमचे सोवें एक जावं, तेच बरी ती आमचे सोवें एक जावं. मोगाचेनो ती म्हळ्यार कोण आयच्या वांजेलांत? ती म्हळ्यार आमी सगळीं, आमी समेस्तां. आमी जाणाव आपल्या हिंडातावन एकलो मनीस भायर सरोंक देव आशेना आनी हाकाच लागून कोणाकी सांडिनासतना आमी सगळीं एक जावं. बाप पूत पवित्र आत्मो हांव आनी तूं आमी समेस्तां एक जावं आनी हें जावन आसा मागणें मोगाचेनो आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्ताचें. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार सा पावला विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. जुदेव लोक एक जमत आपयतात आनी त्या जमती मुखार पावलाक उबो करतात आनी ह्या कठीण कश्टांच्या वेळार पावल आपल्या जिवितांत जिवन जेजूक साक्ष दिता. आनी इतलेंच मात्र न्ही, हें सर्व घडल्या उपरांत सोमे जेजू क्रिस्त पावलाक दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा धैर्य घे. कशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिल्याय की तशेंच तुवें रोमांत म्हाका साक्ष दिवंक जाय म्हणलें जेजू सांगता. जेजू आयच्या पयल्या वचपांत पावलाक आपलें मुखलें मिसांव कितें म्हणलें तो परगट करता. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत विविध रितींनी आमी साक्ष दिवंक जाता.
विविध विविध परिस्थितींनी विविध विविध सन्निवेशांनी जिवंत जेजूक आमी साक्ष दिवंक जाता. पूण एक पावटी आमी जिवन जेजूक साक्ष दिवंक जाता आमी सगळ्यांनी एकवटान रावूं. एकवट आमचे सोवें, एकवट त्रिंदा दीस सोवें आनी जेन्ना ह्यो एकवट त्रिंदा दीस सोवें आमी घट करून सांबाळटा, घट करून दवरता, तेन्ना हो एकवट आमचे सोवें म्हणजे आमच्या भावा भयणी सोवें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जितले प्रयत्न आमी करता हो एकवट सांबाळूंक आमचे मदें, तेन्ना ह्या एकवटादारी जिवंत जेजूक आमी साक्ष दिवंक पावता, ताका गोवाय दिवंक पावता सा पावलू भाशेन. तर मोगाचे न्हू, आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एकवटान मिसाचो वांटो आमी मुखार सून व्हरया. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर मिसाचें भेट आमी मुखार सून व्हरया आनी आमच्या जिवितांत एकवटान रावूंक मागण्याची हातेरां जावंक आनी त्याच मागण्याद्वारे एकवटान जिवन जेजूक साक्षी जावंक जाय अशी कृपा बेसावा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.